शांत हो जाना, मन को सहज रखना, लंबा लेना श्वास, गहरा लेना, पूरा लेना और प्रश्वास भी उसी तरह से। ओम शब्दों धीरे विषय आपो चारों से पूर्व स्थापना पवित्र पूजाओं का मुझ पर वर्षाव हो रहा है। I made it so the divine positive energy will power के साथ श्वास लंबा और गहरा। Slowly relax. So, what exact method of doing भस्त्रिका प्राणायाम है तो पूरा अभी 4 मिनट के लिए भस्त्रिका का अभ्यास करें। कोई थक जाए तो आराम से ऐसे करना, लेकिन केवल आपके ना बोले। रेगुलेशन हो या हमारा विचारों का संतुलन हो, वो बहुत ही जरूरी है योग का अनुलोम विलोम प्राणायाम से। पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम श्वास खुला लेते हैं, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से वापस लेके राइट से ब्रश से। राइट नॉस्ट्रिल के लिए नॉस्ट्रिल का लेफ्ट नॉस्ट्रिल with the ring finger, ठीक है। पूरा श्वास, गहरा श्वास, गहरा श्वास, शांति से करना। और प्राणायाम करते वक्त हमारे विचार पवित्र दोनों साथ में संघर्ष और समर्पण दोनों साथ में करके जाना।
movement started by our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji, when the resolution was moved in the United Nations. All the countries supported this resolution and accepted that 21st of June shall be celebrated as International Yoga Day across the globe. And today we have seen Prime Minister performing yoga with thousands of people at Visakhapatnam and all over India. Today everybody is celebrating yoga irrespective of caste, creed, religion and age. In Goa, everywhere yoga classes have been arranged. I participated at stadium at Nabelim. Now I am participating here in this shelter home. I am again going to 3 places where yoga classes have been arranged. I wish and congratulate the people of Goa for having participated on this International Yoga Day in large numbers. Thank you, sir. आयज 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. ह्या निमित्तान आमी आयज मडगांवांत भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळा तर्फे मडगांवभर 4 कडेन आयज आमी योग दिवस मनयता. त्याच प्रमाणे शेल्टर होम हांगा प्रोग्राम आमचो मंडळाचो चालू आशिल्लो. त्याच प्रमाणे मागीर कोमान महिला मंडळ हितून प्रोग्राम आशिल्लो. त्यानंतर आतां मुखाल्लो प्रोग्राम जो आसा 8 तो कोकण रेल्वे स्टेशनाचेर तपोभुमी ही संस्था जी आसा त्यांच्या मार्फत तांचे इन्स्ट्रक्टर येवन हांगा योग दिवस मनयतले. आनी ताज्या उपरांत मागीर कॉस्मीक हॉल जो आसा हॉटेल जे आसा आमचे शिरवड्यार काळकोंड्यार थंय हो प्रोग्राम आयज आमी मनयतलो. सो आयज एकूण मेळून 4 कडेन भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळान हो योग दिवस घडोवन हाडिल्लो आसा. आयज हांगा शेल्टर होमान आमचे एसिस्टंट इंजिनियर मडगांव म्युनिसिपालिटीचे विनय देसाय बाब हांच्यांनी आयज आमकां मार्गदर्शन करून आयज हो योग दिवस आमकां सगळ्यांक आमी मनयल्लो आसा. आमच्या बरोबर आमचे माननीय मडगांवचे लाडके आमदार श्री दिगंबर कामत आशिल्ले. त्याच प्रमाणे आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन श्री दामू शिरोडकर आणि दामोदर वरक कावन्सिलर. त्याचप्रमाणे मडगांव मंडळाचे बाकीचे वांगडी आणि मडगांवचे सिटीजन हे सगळे आयज ह्या प्रोग्रामाक हजर आशिल्ले. हांव मुखाल्ल्या सुवातेचेर मागता आमच्या चेअरपर्सना लागीं की तांच्यांनी 1-2 उतरां उलोवचीं. 21 जून हो योगा डे. अख्ख्या थ्रूआउट द वर्ल्ड वी आर सेलिब्रेटिंग दीस डे. चड कांय उलयना. मडगांव भाजपाच्या मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या योग डेयाक म्हाका शेल्टर होमांनी पयलो प्रोग्राम केले कडेन आसा. वेगळ्या भागांत जशें अभिषेकान सांगलां वेगळ्या भागांत आमी योगा डे आयोजीत केले कडेन आसात. कोकण रेल्वे कडेन म्युनिसिपालिटीच्या एमआयसा हॉलान भितर योग डे आसा. आतां 8 आसा. हांगसरल्यान आमी थंय वतात. प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यान जिवनान प्रत्येकाचें जीवन हें म्हत्वाचें. आनी जीवन हें म्हत्वाचें सांबाळटलो जाल्यार एक्सरसायज करप, व्यायाम करप, फिटनेस दवरप आनी तातूंत पर्टिक्युलरली योगा करप. म्हाका अशें म्हटलें वता की म्हजो मामा म्हजो आईचो भाव वयाच्या 5 वर्सां सावन योगा करपाक लागिल्लो. लग्न जावन 6 वर्सां पर्यंत ताणें योगा केलो. हांव कांय कळपाक लागून सांगता इतलो तेंप ताणें योगा केलो. ताका सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट करतना 6 ते 7 चपाती लागतल्यो खावपाक. 6 ते 7 दनपारां जेवतना ताका भरपूर जेवण जाय आशिल्लें. रातचो तो बिलकूल जेवनाशिल्लो. म्हणजे नियरली 30 to 35 इयर्स सामकें लायट ताणें जेवण घेवप, फ्रुट्स खावप आनी कितें रावप. आनी एक खट्टो जाचें वय जवळ जवळ 92 वर्सां जगलो. म्हणजे योगा करतकीर आनी सामको कंटिन्युअस डेली तेणी एक वर योगा करप सकाळ फुडें उठून. फॉमेंतून कामाक आशिल्लो. फॉमेंतून येवन ड्युटेर येवन आपल्या घरा फाटल्या आपल्या बांदार म्हणजे सगळे भाटान बिटान सगळे नाल्ल पडिल्ले एकटे करून म्हणजे थकनाशिल्लो. हें योगाचें म्हत्व.
हांव आतांचे ते पिढी खूब कमी जायतले. हांव सगळ्यांक आयचे दिसा सगळ्यांक अपील करता, खास करून सगळ्या मडगांवकारांक अपील करता आनी खास करून यंग जनरेशनाक अपील करता. योगा इज द बेस्ट वे टू कीप यू फीट, एब्सोल्युटली फीट. योगाचे जीम हे ते सगळे ह्यो सगळ्यो दुसऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसात, पूण योगा जर दिसांतल्यान एक 15 ते 20 मिनटां योगा करत 100% यू वील गेट 100% रिजल्ट इन युअर रेजिस्टन्स. सो आयच्या ह्या योगा दिसाची सगळ्याक मंडळाच्या वतीन सगळ्यांक परबी दिता आनीक अशेंच सगळ्यांनी सगळे योगान सहभाग जावचे. नमस्कार सगळ्या माझ्या गोंयकार भाव भयणांक आनी भारतीय नागरिकांक आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाची परबी. आज हांगा म्हाका श्री दामू शिरोडकर आनी बाब दिगंबर कामत आमचे मडगांवचे आमदार आणि आयोजीत केल्ल्या ह्या योग शिबिराक मार्गदर्शन करपाची, गायड करपाची, एज अ टिचर म्हणून आमकां गायडन्स दिवपाची संदी लाभली. सो आतांच आमी हो योग सेशन पूर्ण केल्लें आसा. सांगूंक सोदता सगळीं गोंयकारांक योग जो आसा तो प्रत्येकाक खूब गरजेचो आसा. जाणटो जावं नेण्टो जावं, भुरगो जावं, बायल जावं, दादलो जावं, खंयच्याय धर्माचो जावं, जातीचो जावं, योग प्रत्येकाच्या जिवनान खूब गरजेचो आसा. आज कालचे दगदगीच्या जिवनान आनी स्ट्रेसफूल जिवनान योग एकूच असो टूल आसा जेणे आमचें जिवन आमी स्वस्थ, आनंदी आनी निरोगी दवरपा शकतात. त्या खातीर प्रत्येक मनशान योग करप, थोड्या प्रमाणान तरी एक अर्दवर तरी थोडेशे प्राणायाम जेका आमी ब्रिदींग एक्सरसायज म्हणटात आनी थोडेशे आसना जेका आमी फिजिकल पोस्चर म्हणटात आनी एक 3 ते 4 मिनटांचें ध्यान जेका आमी मेडिटेशन म्हणटात इंग्लिशीन, हें करप खूब गरजेचें आसा. आज कालचे युगान, टॅक्नॉलॉजीच्या युगान ह्यो गोश्टी यूट्यूबार किंवा सहज रित्या उपलब्ध आसात खंयच्याय इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाचेर. पयलीं हेंच शिकपाक आमकां जंगलान वचून 10-15 वर्सां गुरू फुडें अभ्यास करचो पडटालो. हें आतां सहज एवेलेबल जाल्लें आसा यूट्यूबार बी. हेजो सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणांनी लाभ घेवचो, आपलें जिवन सुदारचें आनी गोंय फुडें व्हरपाक मदत करची. नमस्कार.